स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरेत आस्पावन घेता म्हूण सरकारान दिल्ल्या आश्वासनाक 3 वर्सां पुराय जावन गेली, मात अजूनय आश्वासनाक पुराय केल्लें ना। ताका लागून स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांनी तशेंच घरच्यांनी आझाद मैदानार धरणें सुरू केलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गेल्या 2 वर्सां आमचे हे आंदोलन चालू आसा। गेल्या मार्च 2019 सुरू जाल्लें हे सध्या 3ऱ्या फेजीचेर आंदोलन आता आमी सुरवात करता। आयच्यान आमचे धरणे आंदोलन सुरवात जाता। सकाळचे 10 ते दनपारां 1। तशेंच हे आंदोलन धरणे आंदोलन आता चालूच उरतलें। सदांच ह्या आझाद मैदानाचेर बेरोजगार अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्सची भुरगीं हांगा ताज्याच बरोबर जे स्वातंत्र्य सैनीक आमच्या बरोबर आसा, आमच्या सपोर्टाक आसा, ते आमच्या वांगडा बरोबर आसतले। तशेंच हे आंदोलन आयज जे सुरू जाता 4 तारखेक 4 जानेवारी 2021 ते 21 जानेवारी 2021 पर्यंत सकाळ आनी सांजे पर्यंत आसतलें। ताज्या उपरांत 22 तारखेच्यान आमरण उपोशण सुरू जातलें। हातून मुख्य सहभाग स्वातंत्र्य सैनीक श्री सुरेश पारोडकार, ताज्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनीक श्री नागेश च्यारी आनी ताज्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांची कांय भुरगीं फुडाकार घेतली। आनी हे आंदोलन आमरण उपोशणाचें जे आंदोलन आसा ते 22 तारखेच्यान सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातलें। आनी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना, जो पर्यंत आमकां जस्टीस मेळना, हे फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांच्यो ज्यो मागण्यो आसा पूर्ण जायना, तो पर्यंत हे आमरण उपोशण जे 22 तारखेन सुरू जातले ते चालूच उरतले। आमी सरकाराक कळयल्लें निवेदन जे दिल्लें आसा 2019 दिलें, 2020 दिलें आनी आतां 2000 डिसेंबराच्या म्हणजे 19 डिसेंबराच्या आदीं सुद्दां आमी निवेदन दिल्लें आसा। आमी त्याच खातीर भायर सरल्यात। सरकार हाजेर लक्ष घालिना। सरकार जे गोश्टींचेर आयज तुमी महाराष्ट्रा सारक्या सरकाराक पळयात, फ्रीडम फायटर म्हणल्यार ताका मानान आपयतात, बसयतात। तांच्या भुरग्यांचे प्रश्न केन्नाच सुटावे जाले। आयज जवळ 10 वर्सां जालीं तांचे जॉबाचे जे प्रश्न केन्नाच सुटावे जाले, पण सरकार हाजेर गंभीर रित्या ताजे संवेदनशील रित्या लक्ष अजिबात घालिना। आनी आमी अपॉयंटमेंट मागले जवळ जवळ 2 फावटी आतां पर्यंत। निवेदन दिल्या नंतर तांचे अजिबात हाजेर तांच्यांनी कांयच रिस्पॉन्स दिल्ले ना।